अजूनही 8,000 आमच्या सेन्सराप्रमाणे माहितीला जसं म्हणतात की 15 कारण सेन्सर जालना पण मागल्या 10,000 जनावरां आहा पूण ह्या जनावरांक शिफ्ट करपाक रिलोकेट करपाक कमलाकांत सारखे लोक खुबशे संस्था आहा पूण जाय आमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय आमकां अनुभव आहा की जेन्ना पंचायती जवळ जवळ 190 पंचायती आहा हार्डली कायद्या प्रमाणे फक्त 26 पंचायती आमचे कडेन एमओयू आहा आनी हे एमओयू करपाक पंचायती कित्याक फाटीं फुडें रावता नको कारण सरकार तेंच्या पर्यंत एडवान्स पयशे तेंचे कडेन आमी दवरता एमओयू केल्या उपरांत आनी ते तेंच्यांनी एमओयू केल्या उपरांत हे गोशाळा दिवपाक जाय आनी आमकां खबर आसा की तेन्ना पंचायती त्या गोशाळेक पयशे दिवपाक खुबशे फाटीं फुडें करतात टायमार दिनात आमच्या मुख्यमंत्री सांगनाच की आतां आमी विचार करपाक जाय की हे पयशे डायरेक्ट आमी डिपार्टमेंटासून गोशाळेक ट्रान्सफर करपाक जाय हो आमचो पयलीं विचार प्रश्न सोडयतलेच जेणे करून आमकां हे गोशाळो ज्यो आहा त्यो प्रमोट करपाक जाय हे गोशाळो आहा तो मॅक्झिमम हेल्प करपाक जाय 9,000 जर गायो पाडता आणि बुल्स पाडे जर रोडार आहा जाल्यार म्हाजे हिसपान 15,000 सुमार आहा म्हणजे गव्हर्नमेंट फिगर 9,000 म्हाजे हिसपान अराउंड 15,000 आणि 15,000 जर आहा जाल्यार गोशाळा आनी बांदच्यो पडटल्यो हितून सोंपचेना तें प्रत्येक तालुका सरकारान आणि आमचो नीलकंठ बाब हिंगार तेणी प्रोविजन करचे पडटले की प्रत्येक तालुकाने आसपासी गरज तालुका वायज आणि तालुका वायज जर आसत जाल्यार आमी बार्देसचे लोक मये पळयता मये शिकेरी गोशाळा आमचे कडेन बार्देजान ना एक धाकटुले आहा शिवोले ते मॅक्सिमम एक 30-40 पाडे काप्स आनी व्हडल्यो दोरी जाल्यार तेजे कंपाउंडान एक 50 जाता तेजे वयर जायना कंजेस्टेड जाता गांवांतल्यो ह्या गोरच्यो सगळ्यो गो माता किंवा जे भटकी जनावरां आसा तांकां आश्रय दिवपाचें काम ही गोशाळा करीत आसा म्हाज्या वाड्यार आसलेली सुद्दां कुंभार वाड्यार आसलेली सुद्दां गोशाळा आमच्या सानिध्यान आमी ताका पूर्ण पाठिंबो दिता पाठबळ दिता तशेंच अनेक गांवची ज्यो समस्या आसा जी समस्या पयस करपाक लागलो आमचें सरकार कामूय करीत आसा